म्हटल्यार ब्रँड्स ऑफ गोवा स्टोरीज ऑफ एक्सलन्स ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो हो आमी हांगासर आयज घडोवन हाडला. गोंयच्या मातयेंतल्यान घडिल्ली असंख्य व्यक्तिमत्वां हांगा जमल्यात. तांचो संघर्शमय प्रवास, तांकां तांच्या सामकार उबे राविल्ल्या दरेका परिस्थिती कडेन तांचो सकारात्मक दृश्टीकोन दवरून तांणी आपली फुडली वाटचाल घडयली. आयची ही कार्यावळ गोंयच्या अशाच 34 व्यक्तिमत्वांच्या प्रवासाक ओपल्या. त्यांच्या प्रवासाची काणी तांच्याच उतरांनी तुमकां आमकां सगळ्यांक दैनिक गोमंतक ब्रँड्स ऑफ गोवा स्टोरीज ऑफ एक्सलन्स ह्या पुस्तकांत वाचपाक मेळटली. ब्रँड्स ऑफ गोवा स्टोरीज ऑफ एक्सलन्स ह्या पुस्तक लोकार्पण खातीर आमी जमिल्ले आसात. ताका रोखडीच आमी सुरवात करूया. ह्या खाशेल्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां त्याच दर्जाची अशी व्यक्तिमत्वां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात. ते म्हटल्यार श्री सदाशिव राजेंद्र बसवलिंग राजे आणि मानाचे सोयरे गोंयचो उजो पालोवपी दळ आणि आपतकालीन सेवेचे संचालक श्री नितीन रायकर. विनवणी करता दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक सरांकडे तांणी मुखेल सोयऱ्यांक फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. आमचे मानाचे सोयरे श्री नितीन रायकर हांकां माचेर आपयता. गोमंतकाचे युनिट हेड या सोहळ्याचे मुखेल सोयरे समतेकर राजे, अग्निशमक दलाचे नितीन भाऊ रायकार आणि म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, गोमंतकाच्या वतीन ब्रँड्स ऑफ गोवा हे जी पुस्तक आज आमी वितरायतात तातूंत भितर ज्या ज्या लोकांनी सहभाग घेतला ते हांगा उपस्थित आसात. गोंयचे 35 ब्रँड्स आमी हातूंत भितर वेंचून काडल्यात. गोंय म्हणल्यारच एक ब्रँड हे आमी सगळे जाणात. गोंयची वेगळी वळख सांगपाची गरज नसता, पण गोंय कोणें निर्माण केलां हाचो जेन्ना प्रश्न येता, गोंयचे उद्देग, गोंयच्यो वेगवेगळ्यो संस्था, तातूंत सांस्कृतीक संस्था, साहित्य सेवक मंडळ आसा, रवींद्र भवन मडगांवचे हांगा राजन तालगडी आसात, वेगवेगळ्यो संस्था, वेगवेगळे प्रॉडक्ट आनी वेगवेगळे व्यक्ती हांणी मेळून हें गोंय घडिल्लें आसा. हें गोंय फुडें व्हरप, ताका दिख दिवप हें काम एका माध्यम समूहाचें आसा अशें आमकां दिसलें. एखाद्या वर तुमी जाणा आसतलें माध्यम समूह, तो टीव्ही जावं किंवा वर्तमानपत्र जावं, हांचें मुखेल काम आसतालें बातम्यो दिवप, बातम्यांचें विश्लेशण करप, त्यो बातम्यो वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे परिमाणां सादून लोकां मुखार पेश करप. आज तशें उरूं ना. एकट्या कशें आसतलें की राजकीय वर्तमानपत्र आसतलें, बिझनेस वर्तमानपत्र वेगळी, खेळांची वेगळी आसतली. आतां एक परिपूर्ण दैनीक आसता, ते राजकीय बातम्यो, सांस्कृतीक बातम्यो दिताच, पण एक प्रॉडक्ट म्हणून ते आर्थीक विशय हाताळटा, ते वेगवेगळे इव्हेंट्स करता. तुमकां सांगपाक म्हाका खोस जाता की जवळ 4 दीस पयलीं हांगाच आमी इंजिनियर्स डे मनयलो 15 सप्टेंबराक. इंजिनियर्स डे आमी कोण इंजिनियर न्ही, पण इंजिनियर्स डे मनोवचें अशें आमकां गोमंतकाक कितें दिसलें, कारण तो एक म्हत्वाचो भाग. तो देश उबारता, इंजिनियर्स हो गोंय उबारता, रस्ते, पूल, इमारती वेगवेगळे जे कितें अशें निर्माण करता, तांकां वर्साक एकदां तांचें नांव घेवप, तांच्या कार्याची ओपुरबाय करप किंवा तांकां तांची तोखणाय करप, ही आमकां आमची लागणूक कशी दिसली. आनी त्या नदरेन आमी एक इंजिनियर्साचो एक मेळावो घेतलो. ताका फाटल्या आतां 2 वर्सां 200 ते 300 लोक येतात. आमी तातूंत भितरले 10 जाणांक पुरस्कार दितात. इंजिनियर्साचेच एक ज्युरी पॅनल घडयतात. हे खरें म्हळ्यार आमचें काम नाशिल्लें, पूण ह्या सगळ्या प्रोसेसान आमकां दिसलें की हें बरें काम आमी करतात, कारण इंजिनियर्साची अशी तोखणाय केन्ना जायनाशिल्ली. तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना पूर्ण आमी हो उपक्रम सुरू केलो इंजिनियर्स डे, तेन्ना इंजिनियर्स डे अशी कार्यावळ जायत नाशिल्ली गोंयांत. पण आमी एक वर्स सुरू केलें त्या बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपलो इंजिनियर्स डे केलो, PWDन आपलो इंजिनियर्स डे केलो. सो एक जागृताय जी इंजिनियर्सां भितरची पळय जावपाक जाय ती जाली. आनी फक्त एक सन्मान कर किंवा तांचो भोवमान कर इतलेंच एक मिडिया हावज म्हणून आमचें काम सोंपना. तर तांचे भितर एक जागृताय, एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. हांवें म्हणिल्लें की गोंयचो विकास कसो जावपाक जाय. खूब पूल जाले, व्हडले व्हडले दोंगर कापले आनी इमारती बांदल्यो म्हणून गोंयचो विकास जायना. विकास जाता आसतना तो सर्वसामान्य मनशाचो
जावपा जाय आनी कल्याणकारी योजना जावपा जाय. त्या नदरेन हो जो पळय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसा तातूंत भितर इंजिनियर्साचो रोल कितें असो प्रश्न आमी ह्या वेळार उपस्थित केलो आनी तांच्याच भितरल्या लोकांनी थंय उलोवपाक केली, चर्चा केल्यो की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जर गोंयचो जावपा जाय जाल्यार इंजिनियर्साचो रोल आसा, जे वेगवेगळे तरेन अशे तरेचे प्रोजेक्टा खातीर पयसो घालतात किंवा सरकार हांणी एक स्वयंपोशक विचार गोंया खातीर करचो पडटलो. आनी तेच नदरेन फुडलें पावल म्हणून ब्रँड्स ऑफ गोवा अशें म्हाका दिसता. ब्रँड्स ऑफ गोवा म्हळ्यार कितें तर गोंयांत जे प्रोडक्ट हातभार लायतात किंवा गोंयचें नांव जे वयर काडटात, गोंयच्या नांवाक जी पळय एक खळखळीत अशी एक दिशा दितात, ते प्रोडक्ट तांकां दिशा दिवप, त्या प्रोडक्टाक निर्माण करपी लोकांक हांगा हाडप. ते नदरेन हांगा 35 जाण अशे लोक आसात जांचे प्रोडक्ट्स आमचे आयच्या ह्या पुस्तकान आमी घेतिल्ले आसात. हे एक पयलें पावल. मागीर आमची जायरात विभाग वेगवेगळे अशे तरेची पुस्तक काडूंक सोदता. कंस्ट्रक्शन क्षेत्रांत भितर जे लोक काम करतात तांचे एक वेगळे आसतले, मेडिसीन क्षेत्रांत भितर वेगळे आसतले, इंजिनियरींग क्षेत्रांत जे लोक काम करतात तांची एक वेगळी पुस्तकां आसतली. अशे तरेन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, विशेष करून आर्थीक क्षेत्रांत जे पळय लोक काम करतात तांकां एकठांय हाडून तांचे प्रोजेक्टाची, तांच्या कामाची वळख गोंयाक करून दिवप आनी तशे तरेन एक दस्तावेज तयार करून तो समाजा मुखार दवरप, हे म्हाका दिसता एका मिडिया म्हणून आमची ती लागणूक, आमचें तें कर्तव्य जाता. हो खरें म्हळ्यार संपादकीय किंवा एडिटोरियल कामाचो भाग न्ही, हो पूर्णतः इनिशिएटिव्ह ब्रँड्स ऑफ गोवा हो आमच्या एडवर्टायझिंग डिपार्टमेंटाचो इनिशिएटिव्ह. आनी त्या लोकांनी अशे तरेचे प्रोडक्ट सोदून, वेगवेगळ्यो संस्था सोदून त्यो हें काम केल्लें. ताका लागून विजू पिल्ले आसत किंवा जायराती विभागाचे आमचे कल्पेश काटकर आसत, हांकां खरी तोखणाय फावता, कारण ताणें गोंयभर भोंवून पयले अशे 35 संस्था किंवा प्रोडक्ट तयार केले, तांकां जावन मेळून तांकां एकठांय येवन तांचें हो हे पुस्तक काडलें. कारण हें तशें काम सोंपें नाशिल्लें, कारण पयलें हो प्रोडक्ट जातकीर तो लोकांक दाखोवप तांकां सोंपें जातलें की पळयात अशे तरेची पुस्तकां आमी काडटात म्हणून ते वेगवेगळ्या संस्थांक किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांक मेळूंक शकतले फुडें. एक लक्षांत धरात की आमकां एक नवें गोंय घडोवपाचें आसा. गोंय मुक्त जावन 1961 गोंय मुक्त जालें. आज जवळ जवळ 60 वर्सां जाल्यात. म्हणजे एक मुक्तीक योगदान दिल्ली जी पिढी आशिल्ली किंवा जे सुटके झुजारी आशिल्ले ती पिढी आतां ना जावन गेल्या. पूण ताजे नंतर गोंयाक दिशा दिवपी एक नवी पिढी आज मुखार सरिल्ल्या, त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात. आमी राजन तालकाचें नांव घेतलें, महेंद्र आल्वारी संघ आसा, कला किंवा उद्योग क्षेत्रांत काम करपी वेगवेगळे लोक आसात, वेगवेगळे उद्योजक आसात, हांगा झाटेबाब आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी एक भितरल्यान मुळावण घालपी गोंयचें काम केल्लें आसा. हे मुळावण घालपी काम फुडें व्हरप आनी ते फुडें कोण व्हरतले जाल्यार फुडली पिळगी व्हरतली. हे फुडले पिळगेक दाखोवन दिवपाक जाय गोंय घडोवपाक ह्या लोकांचें काम कारणीभूत ठरलां, ह्या लोकांनी काम केल्लें आसा. म्हणून ह्यो पुस्तकां म्हत्वाच्यो आसात. तांचे प्रोडक्ट आनी तांचें काम हो एक दस्तावेज जातलो फुडले पिळगे खातीर. आनी तें काम गोमंतक चालू दवरतलें. गोमंतक निश्ठेन, गोंयचे निश्ठेन गोमंतक हें काम फुडें व्हरतलें हाची गवाय हांव तुमकां ह्या वेळार दितां. तुमी म्हजी 2 उतरां आयकलीं. ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप सामकें ल्हान आसा. जितले हांगा ज्या 35 जाणांनी ह्या पुस्तका खातीर योगदान दिलां तांकां एकठांय हाडप, तांचे भितर सुसंवाद सादप, तांचे भितर एकठांय रावन तांचे फोटो काडप, तांकां ही पुस्तकां भेट दिवप, इतलेंच ह्या कार्यावळीचें स्वरूप आसा. आनी तुमी ह्या सगळे कार्यावळीक सामकें मनांतल्यान काळजासावन हांगा आयले म्हूण तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. धन्यवाद. ज्या खिणाची आमी वाट पळयतात आनी ज्या सुवाळ्या खातीर आमी हांगासर जमल्यात म्हटल्यार गोमंतकान प्रकाशीत केल्ल्या ब्रँड्स ऑफ गोवा स्टोरीज ऑफ एक्सलन्स ह्या पुस्तक लोकार्पणाचे हांव मानेस्तां कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. त्या उपरांत रोखडेच आमी ह्या पुस्तकाची कॉपीज जी आसा ती मानेस्तांक भेटयतले.
आम्ही रोखडीच या पुस्तकाची कॉपीज त्या व्यक्तीक भेटोवपाक सुरवात करूया. पयल्या सुवातेचेर ही प्रत भेटोवपा खातीर हांव आपयता काफे तातो हांचे पार्टनर प्रदीप धुरी हांकां. 1913 वर्सा सावन गोंयच्या पारंपरीक खाणाजेवणाचो वारसो ताणें जपला. सुमार 4 पिळगी हो व्यवसाय फुडें व्हरून आयज पणजे सयत मडगांव वास्को केपें आवकेसांची केल्या आनी आयच्या काळार फामाद अशें नाश्त्याचे ठिकाण हे जावन आसा. काफे तातो हांचे पार्टनर प्रदीप धुरी हांकां आमी ही प्रत भेटयली. दुसऱ्या सुवातेर आमी आपयता बिग फूटाचे फाउंडर ऑफ बिग फूट महेंद्र आलवारीस हांकां. तशेंच हस्तकला गोंयच्या पारंपरीक व्यवसायांची उपकरणां पळोवपाक मेळटली. जर अजून हांगा कोण पावूंक नासत जाल्यार तांणी मुजरत ह्या संग्रहालयाक भेट दिवन आस्वाद घेवचो. हांव आपयता नंदनवन स्पायस फार्म हांचे प्रोजेक्ट हेड दीपक गांवकर आणि ऑपरेशन्स हेड मेघना गांवकर हांकां. सध्या धावपळीच्या जिणेंत गरजेचो आशिल्लो स्वल्पविराम ह्या फार्मांत सगळ्यांनी घेवचो. सुंदर सैमीक वाटतळीच्या मसाल्यांची लागवड जाता. पर्यटकांनी फक्त बीचूच न्हय तर गोंयच्या सैमाचोय तितलोच आस्वाद घेवपाक जाय हो हेत बाळगून ताणें हो फार्म सुरू केल्लो आसा. हांव आपयता पुरोहित कुमार शांताराम सरज्योती हांच्या वतीन गौरव देसाय हांकां युवा मंडळ हांचे प्रेसिडेंट, गोमंतक साहित्य सेवा मंडळ हांचे सेवक मंडळ हांचे प्रेसिडेंट रमेश वंसकर आणि विनोद नाईक हांकां माचयेर आपयता. ही संस्था भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या संवर्धना खातीर वावुरता. या संस्थेच्या वावराची सविस्तर माहिती या पुस्तकात करून मुजरत वाचची. एअरफ्लो टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड हांचे डिरेक्टराच्या वतीन रोहन प्रभू आणि दिनान परब आणि दिनान. डॉक्टर स्वप्नील आरसेकर आणि डॉक्टर सारिका आरसेकर पॉलिक्लिनिक आणि डायग्नोस्टिक सेंटर म्हापसा हांच्या वांगडा पॉलिक्लिनिक सेंटर उक्ते केल्ले आसा आनी हांगा डायबिटीज, हार्ट डिजीज संबंधी सगळे उपचार ह्या हॉस्पिटलांत जातात, क्लिनिकांत जातात. तर तांच्या फुडल्या वाटचालीक तांकां खूब खूब फुडल्या सुवातेचेर हिरा फिल्म एक्झिबिशन हांचे ओनर प्रवीण चांग. फाटलो जो इतिहास आसा तो तुमी मुजरत ह्या पुस्तकांत वाचचो. हॉटेल विरश्री हांचे पार्टनर चैतन्य तारकर. फाटली 25 वर्सां गोंयांत पर्यटकांक बेसबरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपी हॉटेल ह्या आणि नामना जोडिल्ली आसा. फाटली 3 पिळग्यांची ही गाथा तुमकां ह्या पुस्तकांत वाचपाक मेळटा. संजय सातर्डेकर ह्या व्यवसायात कौटुंबिक पार्श्वभूमी नासतना ताणें स्वताच्या बळाचेर हो व्यवसाय उबो केल्लो आसा. सो तांची ही काणी जी आसा ती तुमी मुजरत ह्या पुस्तकांत वाचची.
Siddharth Modulars Private Limited तांचे एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट टू MD तांचे एलिस्टर होस्पिटल हांकां आपयतात. गोंयांत तांणी हो वेवसाय सुरू करून आयज हो आंतरराष्ट्रीय मळाचेर तांणी नामना जोडली आसा. फुडले सभेते रवींद्र भवन मडगांव हांचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हांकां माचयेर आपयतात. मडगांवचे रवींद्र भवन ही गोंयचे समृद्ध कला संस्कृती जपून दवरपी एक म्हत्वाचें केंद्र जाला. फाटलीं 17 वर्सां कला आनी संस्कृती मळार मोलाची कामगिरी करपी कलाकारांक ह्या केंद्रान फुडें काडिल्ले आसा. कोमल कापार्डे हांकां माचयेर आपयतात. तांच्यांनी पुस्तकाची प्रत दिवची. कठीण परिस्थितीचेर मात करून आपल्या धुवेक तिच्या बापायन वाडयली आनी हो जॉब ऑफर तिणें स्विकारनासतना ताणें वेवसाय करचो असो फाटलो तिच्या बापायन तिका दिलो आनी हें फाटबळ प्राप्त करून तिणें आयज आपल्या वेवसायाक नामना जोडली आसा. GM ऑफ ऑपरेशन हरिरामा हांकां विनवणी करतात आनी पुस्तकाची प्रत स्विकारची. पुरोहित कुमार शांताराम सरज्योती हांच्या वतीन गौरव देसाय हांकां त्यांच्या वतीन ही पुस्तकाची प्रत स्विकारची. आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर केदार फडके, डॉक्टर केदार मॅटर्निटी अँड इन्फर्टिलिटी अँड सर्जिकल हॉस्पिटलाचे गोवा. त्याचबरोबर आमच्या वांगडा आसा पृथ्वी आमोणकर क्लिनिक हांची डॉक्टर पृथ्वी आमोणकर तांच्या लागीं मागता तांच्यांनी माचयेर ही प्रत स्विकारची.